यासर उपकारा दिता आयच्या वांजेलान जेजू साबार तरांची बरी कामां करून आसल्यारी सासऱ्यांक ती बरी कामां तांच्या दोळ्याक वायट दिसली कित्याक ही बरी कामां देवसाच्या पद्वेन करता ते दुसतले सर बरी कामां आनी चिंतनां देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतल्यान येतात म्हणल्यार सत आमी जाणा जावंक जाय तर मोगाच्यानो पवित्र मनान जियोंक आनी बरी कामां करूंक पवित्र आत्म्याची ससाय ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमची काळजां आमी आयतीं करया आमच्या पातकांचें बक्षणें मागून खालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वोपकार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धर्मांक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच वारंवारीक शुक्राल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करो आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista काकुळट Krista काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थुया भोव दयाळ आनी मोगाळ बापा पातक्यांक तुजेशी परतुंचे खातीर भगवंत फ्रांसीस तुज्या गोवळ्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरले आनी ताका उत्तम सुगुणांनी भोव करून विशेष सुस्निकाय नेटोयलोय अशें ताणें समेस्त मनशांक आपली भाव भयणी म्हणले कुंक आनी ताणें ताका आपलोस म्हूण वळखूंक तुवें फावो केलें ताची सुस्निकायेची देख घेवन आमच्या भाव भयणीची सेवा करूंक आमची काळजां मोगान मै पसान आनी उर्बेन भर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप इस्रायलाच्यो सगळ्यो कुळयो एब्रोना दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हणलें आमी तुजेंच हाडाचें मांस संपल्या दिसांनी सावल आमचे राजवटकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायलितांक झुजांक आपोवन व्हेलें आनी तांकां फाटीं हाडलें आनी सरेस्पुरान तुका म्हणलें तूंच म्हजे परचे इस्रायलान तसो गवळी जातलोय तूंच इस्रायलाचो पुडारी जातलोय देखून इस्रायलाचे सर मालगाडे एब्रोनान दाविदाशी आयले दावीद रायान एब्रोनान सरेस्परा हुजी तांचे कडेन एक करार केलो दावीद राय जालो तेन्ना ताका 30 वर्सां प्राय आनी ताणें 40 वर्सां राजवटकी चलयली एब्रोना जुदाचेर 7.5 वर्सां आनी जेरुसलेमांत सगळ्या इस्रायलेचेर आनी जुदाचेर 33 वर्सां राय आनी ताचे मनीस जेरुसलेमाक वचून त्या प्रदेशांत निवासा जेबुसितांचेर आक्रमण करूंक भायर सरले जेबुसितांनी दाविदाक म्हणलें तुज्यान हांगा भितर सरूंक जावचें ना कुरडे आनी तोंटे तुका दवंडयतले ताणें अशें चिंतलें दावीद हांगा भितर सरचो ना तरी पूण दाविदान सियोनाचे कोटे स्वाधीन केलें एन्स दाविदाचें शहर दावीद चड आनी चड बलिश्ट जालो कित्याक सरेस्पूर दळबाराचो देव ताचे सोबे आसलो देवाचें उतर म्हजे विश्वासीपण आनी म्हजो मोग ताचे सोबे आसतली
म्हजे विश्वासीपण आनी म्हजो मोग ताचे सवय आसतली. पूर्वी तुज्या भक्तांक दर्शनांत उलोवन तुवें सांगलें, एका धैर्यवंत मनशाक हांवें आदार दिला, परजे मोदलो विसल्याक सिंहासनाचेर हांवें उबारला. म्हजे विश्वासीपण आनी म्हजो मोग ताचे सवय आसतली. दावीद म्हज्या सेवकाक हांवें विसला आनी म्हज्या पवित्र तेलान ताका हांवें मागला. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळटलो, म्हजो बावलो ताका घट करतलो. म्हजे विश्वासीपण आनी म्हजो मोग ताचे सवय आसतली. म्हजें विश्वासीपण आनी म्हजो मोग ताचे सवय आसतली. म्हज्या नांवान तो जैतवन जातलो. दर्यो लेगून ताच्या हाताखाल हांव वाडटलो, न्हंयो ताच्या उजव्या हातां आदीन करतलो. म्हजे विश्वासीपण आनी म्हजो मोग ताचे सवय आसतली. Alleluia, gavia, somia cursia, tacia povitnava, pogli kusaria. Alleluia, gavia, somia cursia, tacia povitnava, pogli kusaria. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केलें जिवीत आनी आमारपण स्वते मरिफात उसवाडा काडलें. Alleluia, gavia, somia cursia, tacia povitnava, pogli kusaria. Alleluia, gavia, somia cursia, tacia povitnava, pogli kusaria. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. हेणे जेरुसलेमान तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले, हाच्या माथ्यार बेलजेबल बसला. देवसाराच्या मुखेस्त मरिफात तो देवसार धांवडायता. देखून जेजून तांकां सरशी आपोवन ओपारींनी तांच्या लागीं म्हळें, सैतानाक भायर धांवडावचो कसो? एक राज्य एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटेपटें जाल्यार तें राज्य बळवाना. तशेंच एक घराणें कच्चाटांनी वांटेफांटें जाल्यार तें घराणें उरना. तेच परी सैतानाचे पक्षाचे पंगड जावन एकामेका झुजतीत जाल्यार तें राज्य बळवाना, तें बेगीनच आळवता. कोण जाल्यार एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयले रेगून ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लोटोवंक शकना. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लोटोवंक शकता. सतच हांव तुमकां सांगता, मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक आनी उसारलेल्या सर्व निंदांक बक्षणें मेळटलें. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा करता उसारता ताका केदींच बक्षणें मेळचें ना. ताका देवसार लागला म्हणून ताणें म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो. देवाचें उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एका मनशाक मोडी जे जाल्यार, एका समुदायाक मोडी जे जाल्यार साबार वांटो आसात, जायते वांटो आसात. पूण त्या वाटां पैकी एक भोव प्रचलीत जावन आसची, प्रस्तुत आसची परिणामकारी वाट म्हळ्यार आपा प्रचार करचो. एका मनशा विरोध, एका समुदाया विरोध आपा प्रचार करूंक धरलें जाल्यार खंय म्हणसर त्या मनशाक वा त्या समुदायाक मोडी येता म्हणलें. उदाहरणां दाखले आमच्या देशांत आसात, आमच्या भोंवतणी आसात, आमच्या समुदायांत आसात. एक फोटो एकल्या मनशान 10 फावटी ती सांगली जाल्यार वा दुसऱ्या मनशा सांगोंक सांगली जाल्यार वा दुसऱ्या माध्यमा मुखांतर ती सांगोंक धरली जाल्यार ती एक फोटो सत जाता. सक्कड ते सत म्हणून पात्यम सुरू करतात आनी जे कितें परिणाम जाय तो जाता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू विशयांत अपप्रचार सुरू जाला. पयले
गलिलियान तो सुरू जालो. ताचे उपरांत जेरुसलेमांतावन मनशांनी येवन तो अपप्रचार सडीत करूंक प्रयत्न केला. सुरवेर गलिलियांत खंयसर जेजू आपलें मिसांव करनासलो, स्वार्थ प्रगट करनासलो, बरें करनासलो, थंयसर ताच्याच गांवांत शास्त्र्यांनी आनी फरिजेवांनी सांगूंक सुरू केलें ताची तकली फिरवल्या. तो मनीस समाना. आनी असो परिणाम कितें जालो की म्हळ्यार ताच्याच घरची येवन जेजूक फाटीं वरिजे, ताका फाटीं घरा वरिजे म्हणून आशेंक सुरू तांणी प्रयत्न केले. म्हणजे केदळा गलिलियांत अपप्रचार सुरू जालो तो बोल ताच्या घरच्यांक, जेजूच्या घरच्यांक बघून सुरू जालें आमची मर्याद व्यते आसा, आमचे घरचे मर्याद व्यते आसा, त्या देखून ताका आमी हाडूंक जाय, फाटीं हाडूंक जाय. पूण जेजूची कामां रावूंक रावता ती सडत गेलीं. त्या वेळार आज आमी वाचतांव जेरुसलेमांतावन शास्त्री आयले. म्हळ्यार गलिलियाच्या शास्त्र्यांनी आनी फरिजेवांनी जेरुसलेमाक कंप्लेन केलें. जेरुसलेम केंद्र जावन आसो न्हू, तेंच्या शास्त्र्यांनी जें कितें सांगलें तें सत. जर जेरुसलेमाचे शास्त्री आनी फरिजे येवन सांगतात जेजूचेर देवसार आसा, देवसार ताची सांगत आसल्यान देवसाराच्या पदवेन तो सर्व कामां करता म्हणून सांगूंक सुरू केलें जाल्यार खंडी जावन लोक पाती येता, समुदाय पाती येता. कित्याक हे केंद्र तावन सांगते आसात, हे जेरुसलेमांतावन सांगते आसात. आनी हो अपप्रचार घडल्ल्या वेळार जेजू कितें करता म्हणलें सवाल. जेजू कशें हाका स्पंदन करता? आमी जाल्यार कितें करता म्हळ्यार हेरांनी आमचेर अपप्रचार केल्यार, आमच्या समुदायाचेर अपप्रचार केल्यार आमी इल्लें कुडसून तांचे विरोध करता. आमी इल्लें थोडीं गणितां सांगाता घालून तांच्या विरोध अपप्रचार करूंक प्रयत्न करता. पूण हांगासर जेजू दुसरीच एक वाट सोदून काडटा. ती वाट कितें म्हळ्यार कितें ताचेर आरोप घाला, तो आरोप सारको गी न्हय गी म्हणून लोकां मुखार दवरता. खंडी सावन जेजू कोणाचें नांव काडिना. ताणें म्हजे विरोध अपप्रचार केला, ताणें आमचे विरोध अशें सांगलां, बिलकूल खंयसरी सांगना, कोणाचें नांव काडिना. मगार कितें सांगलां तें सत गी फोट गी म्हणून जेजू तें नितळ करता. जेजू विरोध आसलो आरोप कितें म्हळ्यार ताणें तो कितेंय बरें करता जाल्यार देवसाराच्यो मुखेली जावन आसच्या बेलजेबुलाच्या नांवान करता, ताच्या पदवेन करता म्हणलो आरोप. जेजून इतलेंच लोकांक सांगलें कितें म्हळ्यार बेलजेबूल मुखेली आनी ताचे सांगाता देवसार सैतान म्हणून व्हडलें सैनच आसा. जर दोगां देवसारा मदें लढाई सुरू जाली जाल्यार तर कितें उरता? दोगां देवसाराचें वा सगळ्या सैनाचें, सगळ्या बेलजेबुलाच्या पाटलामीचें काम कितें म्हळ्यार प्रमुख जावन मनशाक देवातान विगड करचें. मनशाच्या आत्म्याक देवा सरशें वचनासतना ताणें देवातान पयस रावचें म्हणून तांणी काम करूंक जाय. म्हणजे डिविजन हाडूंक जाय, विंगड विंगड करूंक जाय. जर दोगां देवसारा मदें एकलो बरें करता जाल्यार तें कशें देवसारा बरें जाता? बरें जायना. ताणें आशिल्लें विभजन, पूण हांगासर कोणी विभजन सारकें करूंक, विंगडपण एक करूंक प्रयत्न करता जाल्यार तें देवसाराचें गराणें बांदिना. आनी हेंच जेजू सांगता, जर बेलजेबूल म्हजें तें आसा, बेलजेबूला मुखांतर हांव बरें करता, तें देवसाराक कांय बरें पडना. कित्याक ताका जाय विभजन, ताका जाय विंगडपण, पूण म्हाका जाय एकपण. सगळ्यांनी सांगाता येवंक जाय, देवा सरशीन येवंक जाय. आनी देवा सरशी येवची कामां हांव करता जाल्यार तें देवसाराक बऱ्याक पडना. मगर देवसारा विरोध हांव करते आसा. हे लोकांक जेजून स्पश्ट रितीन सांगलें. आनी ताच्या उपरांत जेजू एक सत्राय दिवन सांगता, जो कोण मनीस बरें जाता म्हणून कळयत आसोन बरें जावच्या विरोध अपप्रचार करूंक लागता जाल्यार तसल्याक बक्षाणें ना. बक्षाणें केदळा? बक्षाणें हांवें चूक केल्या म्हणून वळखून घेतल्यार मात्र, म्हजें थांब चूक घडल्या म्हणून हांवें वळखून घेतल्यार थंयसर बक्षाणें दिवेत. खंयसर म्हाका कळीत आसा तो बरें करते आसा म्हणून कळीत आसा जाल्यार ताच्या विरोध हांव अपप्रचार करता जाल्यार हें पवित्र आत्म्या विरोध आमी करची चूक. त्या देखून हाका बक्षाणें ना म्हणून जेजू आमकां सांगता. मोगाच्या भावनान भयणीनो, अपप्रचार आमी आमच्या जिवितांत ल्हान माट्टार वा व्हड माट्टार आमी करना जावंक पुरो दुसऱ्या मनशा विरोध वा दुसऱ्या समुदाया विरोध वा आमच्याच समुदाया विरोध. आनी अशें
हो अपप्रचार ह्या अपप्रचारांत आमी जावन मेतेर जाले हांव सांग प्रभुवा हेरां मुखांतर आमी एक मेतेर जावंक जायते अवकाश आमच्या मुखार आयल्यात वा आनी मुखारय येवंक सांगू पूण आमी आमच्या मतीन घेवंक जाय खंयच्या विरोध आमी उलयते आसा बरें जावचे विरोध गी वा वायट जावचे विरोध जर बरें खंयसर जाते आसा म्हणून आमकां कळीत आसा जाल्यार ताच्या विरोध आमी उलोवंक प्रयत्न करता जाल्यार आमी जाय जाय म्हणून पवित्र आत्म्याक ताच्या कामाक विरोध करता हे आमी मतीन घेवया आनी फुडें असल्या संगतीतावन पयस रावंक सुम्याचो आदार आमी मागया. Bapa undia vainaci Buktin समर्पितां ही काणिक मोगाची काणिका संगीन भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिक ही आमची मोगासोर उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या दैन्यानी भरचिनी आमची कुतपादीची येवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासोर उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या दैन्यानी भरचिनी आमची कुतपादीची येवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्यातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नेच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमी तुका भेटयता तें आमचे सोडवण्याचें बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. भगवान फ्रांसिसाच्या बहळ्या आनी मोवाळ काळजांत ताणें पेटयलो तो दैवीक मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटोवचो कर की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतले उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक विनवासुया. वैशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उसवडायता आनी ताच्या मागण्याच्या बळान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबार सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगीताचे सर्वेस्पराचे नावे येतात आकाशे उंचगीताचे. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काच नव्या आनी सासणे कराराचें ही रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत
आनी सुमेस मनशां बसत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarto sugot pergatuya. Zumelo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्याने तोलो. Gesù मेलो, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणीची कास तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पेट पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्ट ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार म्हण पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजूचे दिसो पती भगवंत दूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नुच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुमयान शिकयल्या मागण्या आतां आमी सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां नाडणेपणांत दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानात्रेक दिलां आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका समयाची शांती वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कबूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कबूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुवागी. समया तुमचे भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या उजवाडांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन
हांव तुका वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Pesagora vandanie Krista. Swagat, swagat, Sergiraya, Durbolya kalsan mocha. Jivo hundo tu jivetetai, Pagkansya pasantlo makaraktai, Prakashit surya tu usvartvankai, Jivit moche nandan kartai, Jivita kuvara kurpesagora vandanye Krista. Swagat, swagat, Sergiraya, Durbolya kalsan mocha. प्रार्थोया. सर्वेस्परा दयाळ मोवाळ काळजाच्या बापा, आमी सेवला त्या सर्गींच्या पोषणा वरवीं भगवंत फ्रांसिसाक पवित्र खयेन तुवें वाडयलय, तेच परी आमकांय वाडय. ताचे मोवाळेन बळेपणान आनी सोंसणिकायेन बरोवन आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आनी एक दीस तुज्या ससनाच्या महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. Amen. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. तुझो संदेश घेऊन खाते पोणी आम्ही चलता मुखार. तुझे सुन्या सदा पातेर, जीविताचे वाटे फुडे सरता. तुझी कृत्या हसून कीर्ती गायता. गीता संगीतान वियोविन्या सर्वेस पोरा तुका वागणता. तुझी कृत्या नियाळून हसून कीर्ती गायता. गीता संगीतान वियोविन्या सर्वेस पोरा तुका वागणता. मुखार त्रासोवे
आशीर्वाद दिवा आमकां. पवित्र गुरुवेंद्र आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.